नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यात पावसान धरला बरोच नेट. सत्तरी तशेंच हेर वाठारांनी रस्ते गेल्यात उदकापोना. लोकांची जाल्या बरीच धांवपळ. हवामान खात्यान शुक्रारा खातीर जारी केला येल्लो अलर्ट. फाटले 19 दीस जंतर मंतराचेर उपोषण करपी समाज वावुरपी सोनम वांगचुकाची स्थिती गंभीर. दोतोरांनी दिल्या गंभीर शिटकावणी. दिल्ली उच्च न्यायालयान ताचे भलायकेचेर नेमान नदर दवरपाचो दिला आदेश. अली खानजादे खून प्रकरणात फातोडा पुलिशेन दोगा आरोपीक केली अटक. ह्या प्रकरणात दोगूय दुबावीत आरोपी आशिल्ले फरार. पिळगांवच्या न्हंयेत आता दिसा उजवाडा बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार जाल्यात चालू. न्हंयेच्या दडेवयल्यान लोकांनी बोवाळ घालतकीच ह्या वड्यांनी काडल्यो फुजो. गोंयांत भटक्या गोरवांक लागून गेल्यात कितलेशेच जीव. गोरवांकूय आयल्या मरण. काणकोण तारीर जंक्शनाचेर 2 बैलांक गाडयेन दिलो नेटान धपको. गाडयेचें जाला पुरायपणान लुकसाण. आनी केपेच्या कुसमण वाठारात पडले चिंचेचे झाड. सुदैवान टळी जिवीतहानी. कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या रोखडीच घडणूक थळार वचून परिस्थिती हाडली नियंत्रणात. आतां खबरो विस्तारान. अली खानजादे खून प्रकरणात फातोडा पुलिशेन शुक्रारा 2 फरार दुबावीत आरोपींक अटक केली. रिजवान सय्यद आनी ताज मकंदर अशे अटक केल्ल्या दुबावितांचें नांव आसा. कांय म्हयन्यां पयलीं गोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत सुन्नी गुलिस्तान मस्जिदी भायर हो खून जाल्लो. मांडवी न्हंयेचो फांटो आशिल्ले पिळगांवचे न्हंयेत आतां दिसा उजवाड्यार बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालू जाल्यात. मजगतीं बिरेस्तारा सांजे कांय व्हडी बागवाडो वाठारांत रेंव काडटालीं. मात न्हंयेच्या दडेवयल्यान लोकांनी बोवाळ घालतकीच ह्या वड्यांनी पळ काडलो. फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान पिळगांवच्या न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार वाडटात खंय. हाच्या पयलीं रातच्या वेळार चोरयां रेंव काडटाले. मात आतां दिसा उजवाडे हो वेवसाय चलता. व्हडा प्रमाणांत रेंव काडटात. देखून न्हंयच्या धडांचें धूप जाता. शेतां भाटाय संकश्टांत आयल्यात. हे विशीं संबंदीत यंत्रणांक कळोवन लेगीत कोणूच काना मनार घेना अशी थळाव्याची खंत आसा. वॉर्ड नंबर 6 बागवाडा पिळगांव हांगासर पयलीं कितें जातालें जाल्यार रातच्या टायमाक हे सोदीत येवन रेंव काडटाले. जे हांगा स्थानीक लोक आहा तांकां खूब त्रास जाताले. तेन्ना ते एकामेकाक सगळे फोन करताले. रातच्या टायमाक लोक धांवून येताले पूण ते न्हू पळटाले रावनासले. हांगा 1-5 अशी होडी आसतालीच तांची. आमी मागीर हांगासर तलाट्याक हाडून दाखयलो. तलाटी येयलो. तलाट्यान मागीर सांगलें आमी कितें तरी करता अशें म्हणून सांगलें. पूण आजून पर्यंत हांगासर कांयच एक्शन कोणी घेतलेली ना. आनी हो असो झोन आसा ही जी रेंव काडटा पळय न्हू हे कडेक जी तांची हांगासर जी व्हडली धडा आसलेली ती सगळी कोसळून गेल्ली आसा. जर अशीच रेंव काडीत रावले जाल्यार केन्ना तरी हे सगळे कोसळटले. तेंची हांगासर माड कितें लायिल्ले आसा ते बाबडे हांगासर तेजे आपले कितें तरी पोट भरताले. पूण जर पयजे जर कोणी कांयच केलें ना जाल्यार हे फुडें तरी खूब हानिकारक जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे हेचो टोटल इफेक्ट सबंद बागवाड्याक जाता. सबंद बागवाड्याक जाता. आणि अशीर आसा न्हू हांगासर ती किरून बी ना अशीर आसा. आता दिसाची दिवपाक लागली. आता रातचे येताले तर आता दिसाचे बिंदास येता ते. तांकां भंय असो कोणाचोच ना. तुझी कंप्लेंट दिवन पयली आमी पंचायतीसून आमी कलेक्टराक बी तांकां तेन्ना लेटरां सुद्दां पावयल्लीं आसा. मागीर सुरेश चोडणकर आमचे स्थानीक हांगासरले तेंचे तर भरपूर त्रास घेता. कसली चौगाची कसली कामां आसली काय ते फुडें आसतात.
हेजेर मातसो म्हणून आता तुझी मागणी किती आहा माझी सरकारा मागणी कडेन हेजेर कोणी तरी एक्शन घेवन तांकां बंद करपाचें. आता ही 2 वर्सां अदीक जाले ते येता तांकां भेटणून पयलें हें पळयलें मागीर कंप्लेंट दिली, पंचायतीक दिली, मामलेदारान दिली, कलेक्टराक दिली, पुलिशेन दिली, पण नेवी एज्युकेशनाक पणजे सुद्दां ते पावयली पूण तेजेर कांयच एक्शन ना. ते येयले म्हणटूक आमी पुलिशेक फोन केले काय ते पुलीस येता, पुलीस हांगा पावता म्हणसर ते वयता आनी मागीर परत पुलीस गेले तशें ते येता. हें कितें म्हणून ते आमकां कांयच कळना. आमी मागीर फुडें आनी हेंच करूंक ना तेजेर. हे आता रेव काडप कितली वर्सां हे चालू आता 2 वर्सां सुमार जाली. आता आयज ते बिनदास दिसाचे येवंक लागले म्हणजे पावणे हाडलेल्या भशेन. व्हडे घेवन येतात हय व्हडी 5-5 सुद्दां व्हडी येता. पूण तेजो कितें तुमकां परिणाम बी कितें आमचे जाता? परिणाम झाडां आमचे कोसाळ्ळी ते सायडीन शेताचे बांद गेले. हां. ते दोनूय बांद आहा ते सायडीन शेतां. हे आमची झाडां हांगासर हे गणपती घाट बुडय बांदलेलो तो कोसाळ्ळो आमचो. हां, म्हणजे रेव काडटा तेकाच लागून. हय पूण खंयसले अंदाज? ते खंयचे ते कांयच कळना न्हू. पोलीस कांयच एक्शन घेयना पुलीस कांयच एक्शन घेयना. म्हणजे मामलेदाराक बी कळयल्ले? मामलेदाराक कळयले, परत कलेक्टराक सुद्दां लेटर दिले. म्हाजे कडेन कॉपी आहा सगळ्यो, जाय जाल्यार तुमकां दाखयता. तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी आहा ती हे रेंव काडपाची बंद करपाची. कितें उसपावपाचें आहा ते कायदेशीर कितें तरी उसपा आनी ती धडा बांदा म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत सध्या भटक्या गोरवांचो प्रश्न अजरंवर जावन रावला. रस्त्याचेर तर गोरवां रातची थपकल मारून बशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक बऱ्यो सर्कसी करच्यो पडटात. हातूंत लोकांचे आनी गोरवांचे जीव लेगीत वता. बिरेस्तारा राती कडेन काणकोण तारीर जंक्शनाचेर अपघात घडलो. रस्त्यार बशिल्ल्या 2 बैलांक गाडयेन नेटान धपको दिल्ल्यान गाडयेचें बरेच लुकसाण जाल्यार कोणाकूच दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना. सध्या वचत थंय पळयलें जाल्यार जी रस्त्यार गोरवां बसतात तो प्रश्न आता इलो इलो गंभीर जायत चल्ला. रातच्या वेळाचेर जी काळी गोरवां आसा ती तर खंय बसला आनी कशा पद्दतीन रस्त्यार आसा हाजो अजिबात ड्रायव्हराक पत्तो लागना. आनी देखून जेन्ना रातच्या वेळाचेर 4 व्हिलर चलोवपी आसूं ना तर 2 व्हिलर चलोवपी आसूं त्या गोरवांचेर गाडी चलयता आनीक व्हडले व्हडले अपघात जावपाच्यो घटना ह्यो सातत्यान चालूच आसा. आयज काणकोण तालुक्यांतल्या तारीर हांगासरल्या हायवेचेर जंक्शनाचेर एक इनोवान 2 फुडें बैल आशिल्ल्या बैलांक धपको दिलो आनी ते बैल काळे आशिल्ल्यान तांकां तर कांयच अंदाज येले ना. जेन्ना धपको दिलो त्या वेळाचेर एक बैल कारीच्या वयल्यान पलटी मारून सायडीन पडलो. जाल्यार सुदैवान म्हणटा तशें खंयच्याच मनशाक कांयच अपघात जालो ना. खरें म्हटल्यार भटक्या गोरवां खातीर सरकारान वेगवेगळ्यो योजना काडल्यो पूण त्यो सगळ्यो योजना तांच्यो हँडिकॅप सिच्युएशनाच्यो आशिल्ल्यो. म्युनिसिपालिटी एरियेक जेन्ना गोरवां आसा किंवा पंचायतीक गोरवां आसता त्या वेळाचेर ती रस्त्या वयली गोरवां उखलून व्हरून सांबाळून सायडीन खंय तरी दवरपा खातीर सरकारान कोंडवाडो नांवाची येवजण काडली. पूण दुर्दैव अशें की गोरवां व्हरून कोंडवाड्याक घालपाची पूण ताजे नंतर ती बांदले उपरांत गोरवांक पालो पातळ खंयच्यान घालपाचो किंवा ताजें शेण खंय उडोवपाचें हाजो कांयच 3-13 म्हणजे कसलीच प्लॅनिंग नासतना आनी आतां कोंडवाडा कांय वर्सांनी गायबूच जाले. पूण हे गोरवां रस्त्यार कित्याक येता? सरकारान आनी एक येवजण काडिल्ली की जो लोक कोण गोरवां राखतात ताका खंय तरी पेन्शन दिवपाचें म्हणून. जर तर अशी जर स्कीम डेव्हलप केली जाल्यार जी गांवांतली गोरवां आज रस्त्यार येवपाक लागल्या ती गोरवां बंद जातली. कारण जो कोण गोरवां राखता तांकां जर पेन्शन दिलें जाल्यार आपल्याक पेन्शन मेळटा म्हणून तो शेतकार गोरवांक रस्त्यार धाडिना आनीक धाडचोय ना हाजे फुडें. आनीक जो रस्त्या वयलो गोरवांचो प्रश्न आशिल्लो तो प्रश्नूय उद्भवचो ना. सरकारान खंयची येवजण काडटना ती कशी इफेक्टीव जातली हाजो अभ्यास करून काडची. ना तर येवजणे काडप आनी पयशे खर्च करप आनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावप ना. असले अर्दकच्चे येवजणे काडीतच रावले जाल्यार पयशे काबार जातले, स्किमीची नांवां डेव्हलप जातली पूण प्रॅक्टिकली जे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय ते जावचेच ना. राज्यात सध्या उटंगराचो पावस पडटा. हवामान खात्याच्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत सांगेमालात सगळ्यात चड 133.5 मिलीमीटर पावस जाल्यार पणजे सगळ्यात कमी 6.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाला. व्हड पावस पडून जायत्या वाठारांनी सामान्य जिणेंत आडमेळी आयल्यात. मजगतीं वाळपय 122.1 मिलीमीटर पावस पडून पाली सत्तरी दत्त देवळा भोंवतणी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी रस्त्याचेर उदक शिंपडिल्ल्यान येरादारीचेर परिणाम जाला.
केपें कुसमण वाठारांत 2 घरांचेर व्हड चिंचेचें झाड पडलें, मात कसलेंच लुकसाण जावंक ना. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत कुडचडेंच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर वचून झाड कुशीक काडलें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. परवरे NH 66 वेल्यो ओ कोकेरो जंक्शना कडल्यो भौशीक बांदकाम खात्यान रस्तो दुरुस्तीचें काम सुरू केलां. देखून कळंगूट साळगांव वटेनच्यो पणजे वचची येरादारी बेनेटोन शोरूम लागसरच्या चोगम जंक्शनाचेर वळयतले अशें कळटा. गाडयो होली फॅमिली चर्च मार्गान वळयतले आनी उपरांत परतून NH 66 जोडटले. रस्तो दुरुस्तीचें काम पुराय जाय मेरेन हे डायव्हर्जन लागू उरतले अशें येरादारी पुलीस अधीक्षकान कळीत केलां. वेळसाव एक्सिडंट प्रोन झोन आशिल्ल्या रस्त्यार अपघात जालो जाल्यार भौशीक बांदकाम खातें आनी हेर संबंदीत अधिकाऱ्या आड जनहीत याचिका दाखल करपाची शिटकावणी समाज वावुरपी रॉकेझिनो डिसोजा हांणी दिल्या. लोकांच्या सुरक्षेविशीं भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते गंभीर ना अशेंय तांचें म्हणणें. मजगतीं PWD 20 खातें, पुलीस, पंचायत आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त पळोवणी केले उपरांत आमदार आतोन वाजान अपघातांचेर आळाबंद हाडपा खातीर उपाय येवजण करपाचें आश्वासन दिलां. कितलो तेंप जालो हेचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. कित्याक लागून सॉल्व जायना आमी जाताय न्हू. आतां ऑथॉरिटी येयलो, ऑथॉरिटी म्हणटा की एक्वायर करूंक जायना. ओके, एक्वायर करूंक जायना. तुमचे प्रॉब्लेम कितें सांगाय मरे. तुमी आतां तूं म्हणटा इंडियासून 3 मीटर रोड करपाचो. 3 मीटर तुका तुमी प्लॅन काडो. हा प्लॅन दाखयला. तूं आतां म्हाका ऑनरेबल वचोन रिक्वेस्ट कर म्हणटा. ओके, हांव कोता. तुका प्लॅन आहा कितू एरिया जाय ती येता हिंग उब रावताय, दाखयता, इन्स्पेक्शन कोताय, वयता. कित्याक लागून म्हळ्यार गोवमेंटा दाखोवपाक की आमी गेले इन्स्पेक्ट केले म्हणून. अरे कायद्याचे आडाय मरे तुमी. आनी हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान जर तर हिंग एक्सिडेंट जावन कोणू मनीस मेलो, वी आर गोईंग टू फायल PIL अगेन्स्ट द डिपार्टमेंट. जो रोड पळय आहा हो रोड दे आर नॉट द इंजिनियर, MLA इंजिनियरू, सरपंच इंजिनियरू. अरे तुम टेक्निकल कित्याक केले रे तुमकां? तुम डिपार्टमेंट पोशारी कोना. आज तुम म्हणटा स्पीड ब्रेकर घालूंक जायना, हें घालूंक जायना, तें घालूंक जायना. हांव जाणा तुमी रायटान मागपा जाय, लॉ जावपा जाय अमकें म्हणून. पूण तुमी सांगा हिंगा पेंडींग आहा आमकां. आमी पळयता, आमी वयताय कोर्टान आनी सांगता हेका हिंग वचून लोक वता. कोण खंयचोय न्हू डिपार्टमेंट पेंडींग कोना. हे पळय आहा हे पळय ऑफिसर आहा ते आपण आपल्याचे आंगाचे घेवपा सोदनाय. ती ऑफिसान बसताय आनी हिंग लोकांक सांगता हिंग लोक मोंदी. आनी हांव सांगा तुका PIL घात तेंचे हिंग एक एक्सिडेंट जावन मनीस मेल जाल्या. पळयता ते कितू कापाचो आहाय ते. अरे गव्हर्मेंट हितू हेल्प कोता. गव्हर्मेंट हुंच कोडे फायल पेंडींग आहा दाखोया आमकां. आमचे फ्रायडे सॅटर्डे 2 एक्सिडेंट जाल्ले आनी आमचे सॅटर्डे जालो थिंगा आमचो हावसिंग बोर्ड उपासनगर थिंगाचो आनी आजून भाव ICU हॉस्पिटलां आहा सिरियस कंडिशनान. आनी न्हू जी मॅटर जायत पाटी ते इन्स्पेक्शन बी कोण गेले सायड स्पीड ब्रेकर घालपाक हाय म्हणून सांगता. आतां सरपंचाक कालसारी सांगितलें अशें पूण आजून इम्प्लिमेंट जालो ना. देखून हांव मागता बेगीन कितें सिरियस एक्शन घेवन कोणाचो लायफ कोण रिस्क जायना आसो ना. पयलें बेगीन कितें मॅटर हें सोल्युशन घेतलें जाल्यार न्हू बेगीन सॉल्व करपाक जाय. कित्याक हितू पेंडींग जावन लोकांक कोणाक जीव बी गेलो उपरांत मागीर कोण कसलो फायदो ना. इन्स्पेक्शन बी केलें पयलीं स्पीड ब्रेकर घालपाचें. आनी ते इन्स्पायट ऑफ दॅट हे लायनीक देखून कितले स्पीड ब्रेकर घालपाक.
डिस्पायट ऑफ दॅट तेंगे तें अजून कांय जालें ना आनी तें केलें जाल्यार एक्चुअली म्हाका मोर दॅन 6 months मायज जालें आसता बट वाय नॉट पुटिंग एटलीस्ट स्पीड ब्रेकर काय म्हणटा ते तेंगे तें आतां पास आसता तेंगे जेन्ना हो हॉट मिक्स केलो जाले आता 4 महिने तेन्ना हॉट मिक्स केला तेन्ना आमी इमिजिएट रेझोल्युशन दिवन रोखडेंच पीड हेका सेंड केल्लें आनी ते आपले ट्रॅफिक पुलीस बी येवन तेणी इन्स्पेक्शनय केल्लें आतां म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो पूण तेजेर अजून तेणी स्पीड ब्रेकर घालपाचें तेंची कांयच हालचाल ना म्हणजे आमी तांकां सांगलेलें ताबडतोब आमकां पयलीं स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून हें आतां तेजें आनी न्यू सोल्युशन करपाक म्हणजे मातसो वायंडींग करपाचो कॉर्नराचेर ते म्हणटा प्रोसेस चालू आहा MLA सरान ते तांकां हाडून इंजिनियरां बीन हाडून तो आतां प्रोसेस चालू केला पूण ते भाटकारांनी दिवपा जाय तो आपूण उलोवन घेता म्हणटा पूण आमकां पयलीं इमिजिएट तेजे स्पीड ब्रेकर पडोवन तेजे तरी इमिजिएट कितें जावपा जाय हांगसर म्हणजे आनी एक्सिडेंट जावपा जायना म्हणून अमरावती स्पोर्ट आमी मातशें बरो डेंजर आनी आमी जुबलेट हॉल आसा पळय थंयसर आसा वेलसांव आमचो जो रोड जो वेलसांव भितरल्यान इंटरनल रोड आमी गेले जाल्यार आमी पयलीं कांसावली हो रोड आमकां मेवता आनी रिसेंटली आमी हो तो रोड जायतो पिड्यार जाल्लो तेन्ना आमी हो हॉटमिक्स बी घालून आमी दिल्लो आनी आतां जेन्ना तो हॉटमिक्स घातलो तेन्ना तातूंत गाडी बरी फास्ट लास्ट टायम आमच्या 2 म्हयन्या पयलीं बरो एक्सिडेंट जालो एक्सपायर्ड बी जाल्लो इतली स्पीड मारता नॅरो रोड तरी आसा इतले फास्ट वयता कंट्रोल ना म्हणजे हांगासर एक बरो हो जो स्पोर्ट आहा तो व्हेरी डेंजर आनी हो स्पोर्टा म्हाका दिसता गाडी येता वयता तेन्ना दिश्टी पडना एक्चुअली स्लो रावन वचपाक जाय पूण एकदां ड्रायव्हर कितें करता आपल्या स्पिडीन वयता म्हणटच आमी आतां इन्स्पेक्शन केलें रोकोजी आमचो सोशल वर्कर वर्सांचो ताणें आमच्या नोकरी नजरान 2 फावटी एक्सिडेंट जाले तेका खूब हांवें PWD तशेंच आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आसा आमचो हे रोडाचें आमकां सायड इन्स्पेक्शन करता आनी आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें हांगासर एक हें आसा पूल आसा आनी हो पूल आसा तसो हांगासर रोड नॅरो आसल्या प्रमाणे आतां ही प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आतां आमी ते जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा ते कडेन डिस्कस करपाक की बाबा आमकां अशें इल्लोसो आमकां इल्लो लुगार जाय सो आमकां ताका रिक्वेस्ट करपा पडटलो नाजाल्यार क्वेश्चन करपा पडटलें हेजें कितें करून आमी सोल्युशन करपाक काणकोण चावडी नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेरान दाखयल्लो उपरांत बाजारात नितळसाण करपाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेस पक्ष आक्रमक जाले आनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक धारेर धरलो बाजारात बुरशेपणा आनी किड्याक लागून लोकांच्या भलायकेचो प्रश्न गंभीर जाला असो आरोप करून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी प्रशासकाक घेराव घातलो तशेंच बेगोबेग नितळसाण मोहीम आनी कायमचे उपाय काडचे अशी मागणी केल्या मजगतीं 7 दिसां भितर हो प्रश्न तडीक लायता अशें आश्वासन अधिकाऱ्यान दिलां पंदीस ना ओगी रावले यांनी ॲक्शन घेता 15 जाली तरी आमच्या चेअरमॅनाने मनाने आमकां परत कॉन्टेक्ट केलो अजून तेमी कांयच ॲक्शन घेतला म्हणून ताका लागून आमी आज जाप विचारपाक जो आमच्या म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताका आमी विचारपाक जाप दिवपाक विचारपाक येयल्ले बाबा ही परिस्थिती हांगा कित्याक केली काय म्हण पण ताका आमी विचारता तेजे उतर कांय कसली सारकी उत्तर ना अपोट म्हणटा सगळे जाग्यार घालता म्हणून जाग्यार आतां 15 जाले अजून ताणें जाग्यार घातला आज थंय पब्लिके पसून वचपा सारकी परिस्थिती ना कित्याक अशेंच आमकां तुमकां काणकोणा खबर आहा किडनी पेशंट जाल्ले आसात म्हणजे 200च्या वयर पेशंट आसात आनी आतां ह्या घाणीन फाल्यां मॉस्किटो तयार जावन आमगे मलेरिया वाडोवंक शकता डेंग्यू वाडोवंक शकता जॉन्डिस वाडोवंक शकता कितल्या प्रकारची रोगराई वाडोवंक शकता पण तेंची हांकां कांय सोय सुद्दां ना आमगे सरकार सांगता मागीर मुख्यमंत्री सांगता प्रेसिडेंट सांगता क्लीन दवरात पण हे जे ऑफिसरांक नेमलात तेंची ड्युटी आसता ही सरावंडींग पालिका क्षेत्रांतली सरावंडींग जावं जे जागे आसात ते फिशरमॅनाचे जावं आनी कितें वेंडर्साचे ते क्लीन दवरप आसा पण ही हांगा फेल जाल्ले आसात ही काणकोणची म्युनिसिपालिटी जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन आयसान फेल जाल्ली आसा ताका लागून ही परिस्थिती हांगा वाडत जाल्ल्या भयानक आसा हेच समज ते साम्राज्य आनी 15 उरल्यार ह्या बायलां हांगा येवपाक मेळपाचें जावपाक जावं ते तेंची हेल्थ डिटोरायज जावंक शकता पाड जावंक शकता ताका लागून आज आमी मागणी केल्ली आसा ही ताबडतोब हांगची जी परिस्थिती आसा ती 2 दिसां भितर निवळ करून दिवची म्हण आतां तेंची आमगे म्हणजे ऑफिशियल म्हणजे कॉन्क्रीट कमिटमेंट दिली म्हणजे अशें तोडीत उत्तर दिल्लें दोनी आमकां कमिटमेंट दिल्लें आसा त्या कमिटमेंट आतां ओगे भाशेन आमचें आंदोलन फाटीं घेतलें आसा जी चावडी म्हणटा ती मेन एरिया आमची तितून डेव्हलपमेंट कितें जाल्लो आसा जे रोहीन भवन बांदलें तेजी 2 दिसांनी कंडिशन कळ्ळें की तें गळटा आज म्युनिसिपालिटीची हालत सेम
फाउंडेशन स्टोन घ्यायलाय, ग्राउंड पेंडिंग दवरला. आज हांव आमच्या आमदाराक एकूच मेसेज दिवन सोदता, आमच्या नुस्तेकार भावा फुड्याक आनी आमच्या काणकोणकाराच्या हेल्था फुडें खेळनाका. आज जे मार्केटात गेल्यार ती हालत पळोवपाची ना. आज आमचे काणकोणची भाव त्या मार्केटांतल्यान नुस्तीं व्हरतात, तीच आमची नुस्तेकार भयण्यो तितून नुस्तीं विकतात. थिंगा पयल्या किडी पडला, इतली बॅड कंडिशन आसा. हांव एकूच आमच्या आमदाराक आमच्या नुस्तेकार भावा फुड्याक आनी आमच्या काणकोणकाराच्या फुड्याक हेल्था फुडें खेळनाका. आयज थोडे आमचे काणकोणचे तुका आयिल्ले फुड्या ते काँग्रेसचे that you see they have briefed me that काणकोणकार सो थोडे आयिल्ले. सो त्या प्रमाणे थिंगा एक फॅक्च्युअल स्टेटस आसा फीश मार्केटाचो. ताका सांगले कडेन आसा फीश मार्केटाचो ऑलरेडी टेंडर जावन आनी ताका सिन्स एक सिंगल टेंडर जातो म्हणून आमी कमिटी आसता वर्क कमिटी, ती कमिटी घालून थंय एप्रूव जावन CMान फायल एप्रूव बी जाले कडेन आसा. आनी विथीन 7 days आमी हे काम जें आसा पळय न्ही हें काम चालू करपाक आसा फॉर शिफ्टींग ऑफ द जे 37 आमगे लेबर्स हें आसा वेंडर्स तांकां आमी शिफ्ट करपाक आसा. आनी आमी प्लेस आयडेंटिफाय करून शिफ्टींग प्लॅन रेडी आसा आमचो. आमी व्हेजिटेबल वेंडर्स जी मार्केट आसा जेडच्यान थंगा नाजाल्यार आमची न्यू बिल्डिंगे फाटल्यान प्लेस आसा ताका आमी थिंग शिफ्ट करतले. आनी हो प्रोजेक्ट आसा तो 3 कोटी 25 लाखाचो. आनी ही फायल ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एप्रूव बी केले कडेन आसा आतां लेटस्ट स्टेटस आयचो आतां हे कडेचो. आनी विथीन 7 days आमी हें काम आसा पळय न्ही तो प्रोसेस सगळें आमी कंप्लीट करून तेचें फावंडेशन स्टोन ह्या म्हयन्या भितर जाता. काणकोणच्या नगरपालिकेचेर आज काँग्रेसच्या जना भंडारी आणि ताज्या जवळजवळ 100 सांगात्यांनी आज मोर्चा हाडलो. काणकोण नगरपालिकेच्या क्षेत्रा भितर चावडी ह्या भागात नुस्त्याचें जे मार्केट आहा थंय अक्षरशः किडी पडल्या असो एक रिपोर्ट आमच्या दैनिक टीव्हीचेर गोमंतक टीव्हीचेर प्रसिद्ध जाल्लो. गेल्ले 15 दिसां खातीर जेन्ना पळय हो रिपोर्ट टीव्हीचेर दाखयलो की अक्षरशः किडी पडल्या म्हणून ताजे नंतर सुद्दां त्या काँग्रेसच्या जना भंडारीचे तांचे म्हणणे असले की कांयच निवळ जालो ना. हांगा अक्षरशः रावप म्हणल्यार डेंगू मलेरिया ह्या सारकी घाण जावप. ताका लागून आज काँग्रेसच्या वर्करांनी काणकोण नगरपालिकेचे एडमिनिस्ट्रेटर शंकर गांवकर हांकां घेराव घातलो आनी ताका जाप विचारली तर कितली दिसां भितर हे निवळ करतलो. ताणें आपल्या जापेन सांगलें 7 दिसां भितर नवी टेंडर जातलें आनी त्या नंतर ह्या नगरपालिकेच्या ह्या भितर जे पळय फीश मार्केटांत ज्यो बायलो बसता तांकां वेगळे कडेन सुवात दितले. ह्या खातीर काणकोणचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री क्रीडा मंत्री रमेश तवडकर ह्या खातीर हें ताबडतोब जावचें अशें प्रयत्नशील आसा अशें ताणें त्या वेळार सांगलें. पूण जना भंडारी आनी काँग्रेसच्या लोकांचें समाधान जालें ना. तांणी घोशणा दिल्यो आनी तिडक उक्तायली आनी बेगोबेग काणकोणचें फीश मार्केट ताबडतोब निवळ करपाची एकमुखी मागणी केली. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. गोंय राज्यात नव्यानूच चालीक लायिल्ल्या AI ट्रॅफिक कॅमेरे सिग्नलान फक्त 24 वरां भितर 23,255 येरादारीचे नेम उल्लंघन जाल्ल्याचें नोंद जालां. हे उल्लंघन 26 सक्रीय सुवातींनी बसयल्ल्या AI कॅमेऱ्यांनी काडले, जाका लागून 17 चालाना जारी जाला. या उल्लंघनात हेल्मेट नासतना गाडी चलोवपाच्यो 16 घडणुको आनी सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्याचो एक प्रकरण नोंद जाला. ते भायर गाडयेचो इन्शुरन्स ना, गाडी चलयतना मोबायल फोन वापरप आनी अनधिकृत पार्किंग अशे हेर उल्लंघनूय सांपडले. 15 तारखे सावन सुरवात जाल्ली AI कॅमेराचे ट्रॅफिक वायलेशनाचे कॅप्चर करपाक आनी एका दिसा भितर आमकां असो रिपोर्ट आयला की 23,255 वायलेशन्स रेकॉर्ड जाल्या ह्या AI कॅमेरा भितर. आउट ऑफ 92 लोकेशन्स 26 लोकेशन्साचेर हे चालू जाल्ले आसले काल 15 तारीख सावन आनी तितूंतले टोटल चालन तांणी धाडल्या ते 17. 16 चालन्स धाडलेले आसा फॉर नॉन वेरिंग हेल्मेट आनी एक धाडलेलो आसा तो नो सीट बेल्ट. तर हातून सोडून बाकीचे आसा ते नो पार्किंग हाचेर अनऑथरायज पार्किंग जे करता लोक ते बीन ह्या कॅमेरान कॅप्चर जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे सीट बेल्ट इन्शुरन्स ना जाल्यारूय गाडयेचे तेजेरूय हे रेकॉर्डिंग जाता ते कॅमेराच्या भितर. डॉक्युमेंट्स ते तुजे इन्शुरन्स काबार जाला वो तेजेरूय ते चालीन ऑटोमॅटीक डिटेक्ट करता. आनी दुसरे ताजे उपरांत आहा ते जे मनीस वो ड्रायव्हर उदीक करून जो ड्रायव्हर गाडी चलयतना मोबायलार उलयता तेजे फोटो येवन तेजे कॅप्चर करून हे
चॅलेंज सुमार काल एका दिसा भितर जाल्ले आसा 23,255. हेजे उपरांत 92 लोकेशन्साचेर कॅमेरा घालतले जाल्यार कितले वायलेशन्स मोर रेकॉर्डिंग जातले. तर आमी सगळे सेफ्टी रुल्स ट्रॅफिकीचे पाळून चलपाक आनी जीव साल्वार करपाक एकामेकाचो वावुरचे. परीक्षेच्या गैरव्यवहाराक लागून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामो दिवचो अशी मागणी करून जंतर मंतराचेर 20वो दीस उपास करपी समाज वावुरपी सोनम वांगचूक हांगा राजकी पक्षाचो चड तेंको मेळ्ळा. जंतर मंतराचेर तांच्या अनिश्चित काळा खातीर उपोशण करपाचो शुक्रारा 20वो दीस आनी ताचें वजन 9 किलो परस चड उणें जाला. ताचो परिणाम तिच्या स्नायूचेर आनी अवयवाचेर जातलो अशी शिटकावणी दोतोरांनी दिल्या. मजगती दिल्ली उच्च न्यायालयान केंद्र आनी दिल्ली सरकाराक ताचे भलायकेचेर नेमान नदर दवरपाचो आदेश दिला. जंतर मंतरांतलो हो लढो फकत एकाच मनशाचो न्हय, पूण लोकशायेचो आवाज जिवो दवरपाचेर आसा. परीक्षेच्या गैरव्यवहाराक लागून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामो दिवचो अशी मागणी करून लडाखांतले नामनेचो पर्यावरणवादी आनी समाज वावुरपी सोनम वांगचूक फाटले 19 दिसां सावन अनिश्चित काळा खातीर उपोशण करता. पूण आतां ताचे भलायकेचेर गंभीर वळण आयल्या. दोतोराच्या म्हणण्या प्रमाण उपोशण सुरू जाल्या उपरांत वांगचुकाचें वजन 9 किलो परस चड उणें जाला आनी सध्याचें वजन फकत 56.9 किलो आसा. डॉक्टर सतीश लांबा हांच्या वैजकीय बुलेटिनांत वांगचुकाच्या कुडीन आतां उर्जे खातीर स्नायू वापरपाक सुरवात केल्या अशी म्हायती दिला. फुडल्या पावंड्यार ताचो परिणाम म्हत्वाच्या अवयवांचेर जावं येता अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. मजगती दिल्ली उच्च न्यायालयान हे गजालीचे गंभीरतायेन दखल घेवन केंद्र आनी दिल्ली सरकाराक वांगचुकाचे भलायकेचेर नेमान नदर दवरपाचो निर्देश दिला. दर एका नागरिकाचो जीव मोलादीक अशें न्यायालयान निरीक्षण केलें. विरोधी पक्ष फुडारी, चित्रपट उद्देगांतले जायते कलाकार आनी सामाजीक संघटना वांगचुकाक तेंको दिवपाक मुखार आयल्यात आनी ताचो उपोशण सोडोवपा खातीर सरकारान बेगोबेग संवाद सादचो अशी मागणी केला. एके वाटेन ताची भलायकी इबाडत आसा, दुसरे वाटेन सगळ्या देशाचें लक्ष आतां आपल्या मागण्याचेर ठाम आशिल्ल्या सोनम वांगचुकाच्या संघर्षाचेर केंद्रीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो